यूथ ऑफ GSB ऑडियन्सांक नमस्कार. यूथ ऑफ GSB री 69th GSB सेवा मंडळाचे गणेशोत्सव सेलिब्रेशन तुम्ही पळयता आसाची. प्रति वर्षे यूथ ऑफ GSB हांगे येवन कवरेज करता. ह्या वर्षे तुम्ही मस्त व्हिडिओ पळयले. भारी खुशी विषय कसं म्हळ्यार मस्त जन मेसेज हे करताची निमगिताची GSB सेवा मंडळ मुंबईक येवन आम्ही देवाल दर्शन घेऊ का, कशी घेवचे, कशी येवन थंय पावचे म्हणून मुंबईचे किंग्स सर्कला येवन तुम्ही पावल्यार हांगा GSB सेवा मंडळाचे गणेशोत्सव 5 दिसाक अद्दुरी जावन सेलिब्रेट करताच. आत्ता हांव एक्झॅक्ट जावन एंट्रन्सार रबला. एंट्रन्सार कशी म्हळ्यार आमचे गेल्यान आयल्यार हांगा मस्त वॉलंटियर्स आसताची. आमचे गेल्यान तांगेला उरलो न्हू तुम्ही भितरी सीधा वचूयत. विंगड सेव आसता. प्रसाद वितरण सेवा देखून दवरून सहस्र गणयागा म्हणल सेवय हांगा आशिल्लास. जावन खंयचीय सेव जावंक जाल्यार तुमी करीता. तशीच भितर येवन देवाले दर्शन हे घेवीत. आणि अशीच स्काय वॉक वयर देखून मात्र पळोवका म्हळ्यार तेवय वेवस्था हांगा आसा. तांतूय तुमी पळोयत. आतां आमी भितर वचा. एंट्रन्सार कशी आसा वेवस्था तें फस्ट आमी पळोवया. अशी भितर आयली कुडले तुम्ही हांगा सेक्युरिटी चेक आसता. हें सेक्युरिटी चेक जावन स्वल्प चमकूक जाता. चमकूच कितली म्हणून तुमकां फास्ट मोशनार आमी दाखयताची. हे आचेत भितर वचा. जय जय गणेश जय गुरु गणेश जय जय गणेश पाहि मां. हांगा येतनाची मागशी गणपतील दर्शन जावच्याक आरंभ जाता. हांगा देखून तुमकां लायन मुखार वच्चेची कळना. तशें जावन ह्या संदर्भेरी तुमकां वतना गणपती पळयताची गणपतीला काही मागताची तुमी भितर वचोयत. आनी काही लागीं वचा थंय कसो वेवस्था केला म्हणून तुमकां ह्या व्हिडिओन तूं दाखयता. हेच जय जय गणेश जय गुरु गणेश जय जय गणेश क्षमा. आतां आमी भितर येवन पावलीची. फस्ट तुमकां गेट मेळची म्हळ्यार हें बायल मनशां पुरा पळयता आसा तुमी मागशी. आनी कसं करता म्हळ्यार हेकडे ह्या लायनान तूं VIPs येताची. तांकां पुरा वाट दाखयताची खंय वचुका खंय दर्शन घेवका म्हण सांगून पळयाची. हें टीम काम करचें तें प्रति एकल्यांक वच्चाक सांगताची. आनी तांणी विंगड प्रदेशा देखून आयलेलीची. खाली एकच नेबरहूड न्हय मस्त कडेन देखून येवन 5 दिवसाचे सेवा हांनी करून जनाक दर्शनाक वचाक सांगताची. हे आतां आमी येद्रा वचून आनी कसं थंय आसा म्हणून पळोवया. अशी भितर आयले कुठले हांव सांगले तुमकां फस्ट गेट मेळटा म्हणून. हांगाची सेवा कावंटर्स सेवाचे बोर्ड घाला. हांव तावळे तुमकां सांगता आशिल्लो विंगड सेव आसा म्हूण सांगून. एकोत्तर सहस्र महागणयागा सेवा थंय देखून आरंभ जालेले. महासंतर्पण सेवा, फलहार सेवा, फुल डे सेवा, अशी रात्री पूजा पुरो, फ्लवर पूजा, गणहोम, मोदक नैवेद्य, प्रसाद वितरण सेवा, अशी विंगड सेव आसा. आनी तुलाभार सेव करचे जाल्यार मस्त जाणां सांगून आसताली तें देवाक हांव मिगाल एश जाल्यार एक हांव तुलाभार सेव करून घेता म्हणून. तांकां नारळ अशा पुरो, पंचकजायो, तशेंच सक्कर, तांदूळ, लाडू, दूदपाक, मोदक, केळे, मागीर लाई, अशी पुरो विंगड सेवय हांगा करूं जाता. आतां सेवा कावंटराला वचा. सेवा कावंटराला की मस्त वॉलंटियर्स येवन हांगा बसताची आनी तांगेली एक सेव करताची. कसं म्हळ्यार कावंटरार बसचे एक सेवा तेवय तुमी पळयत हांगा कितले चंद एक अरेंजमेंट केला म्हणून. प्रति एकले हांगा सेवा कावंटरार बसून विंगड रितीरी सेव करता आसाच. आतां तुमी मिगाल मागशी पळयता आसाच. हांव तावळी सांगले त्या गणपती बाप्पाला येवन हांव एक तुलाभार सेव करता म्हणून कोणें मागून घेतल्यार तांणी हांगा भितर आयले कुडले हांगा एक बोर्ड दिसता आसा तुलाभार सेवा इशूड हियर म्हूण सांगून. सकाळी आरंभ जावचे एक तुलाभार सेवा मागीर अशी कंटिन्यू जावन दनपार थंय वता. हांगा लायनार रब्बुका तांणी हांगा लायनार रब्बून वचून तुलाभार एक कावंटर कसो आसा की ते एक जाग वेवस्था केला. त्या जाग्या लागीं वचून पावताच. तेवय हांव तुमकां येद्रा वतरी कशें आसा म्हूण दाखयता. आतां तुलाभार सेव न्हय अशी सेव आसा म्हूण जाल्यार हे कडेन देखून सोडताची ते कडेन देखूनय तुमकां दाखोवचे एक प्रयत्न हांव करता. हे पळोवया. अशी तावळे तुमकां हांव तुलाभार सेवाचे एक कावंटर पुरो दाखयलाय. हांगा कसं म्हळ्यार तुमी दोन पळयत एक गणहोम आनी एक मूड गणपती. गणहोम सकाळीची 7 गंटे देखून 9 गंटे थंय आसता. तशेंच मूड गणपती दनपार 1:30 देखून 2 गंटे थंय आसता. हाजे टोकन इशू हांगा करताची. सो तशें जावन हांगा घेवन येद्रा वचूं वयता. ते येद्रा कशी वेवस्था आसा तेवय एक आमी आतां वचून पळोवया. हे एकची पळोवन येता आसतना तुमकां हांगा होमा कुंड एक कडेन दिसता. गणहोम जावचे थंयची सकाळचे. आनी ते गणहोमा होमा कुंडा लागींची हे कडेन तुमी टेबला वेवस्था न्ही पळयता आसाची.
टेबला व्यवस्था कसं नाही का म्हळ्यार संजवाळ म्हणताना एक रंगपूजेची व्यवस्था करता सगळेची रंगपूजेची व्यवस्था जाता ताजे एक पुरा काम जावची हे टेबलारीची म्हणका अशीची सಣ್ಣ सಣ್ಣ वॉलेंटियर समेत येवन हांगा काम करचे प्रयत्न करता तांगेल सेवा दिवं का म्हूण सांगून सो आनीक येद्रावच्या मस्त सकाळी थंय जाता आसा कसा पुरा जाता आसा म्हूण आमी पळय अशी भितर आयली सद्दां तुमकां लागीं देखून गणपतीले दर्शन करूंक एक अवकाश मेळटा तुमी आतां पळयता आसाची हांगा राबून जो एदराक वचूनय तुमी गणपतीला तें दर्शन घेवीत ते गणपतीला कसा मग्गू आस की ते मग्गू वयत तशें जावन हें संपूर्ण तुमी एक आरती पळयता आसा महामूड गणपतीला एक आरती जाता आसा आतां तुमकां सकाळ देखून आयल्यार रात्री ते अवकाश आसा अशी मध्यरात्री जेव्हा आयल्यार तुमी स्काय वॉकार तुमी खंयच्याय टायमार येवनूय ते वयर तुमकां दिसता आसा तांची स्काय वॉक आमगेलो कॅमेरा फोकस करून तुमकां दिसता संतोशान दाखयता आसा स्काय वॉक म्हळ्यार हें भायर देखून वची येवन हांगा राबून हांगा देखून प्रति एकले तें गणपतीले दर्शन घेता अशें तुमी पळयता आसाच अशी तुमगेले सेव कसनय आसल्यार तुमी लागीं वचून तुमगेले एक कार्ड दिताची ते कार्ड स्कॅन करचे मुखांतर थंयची प्रसाद घेवन मागीर तुमी हांगा देखून दनपार आयल्यार अन्न संतर्पणे आसता तें घेवन थंय देखून मागीर भायर वचून अशें जावन हे संपूर्ण व्हिडिओ तुमकां हाजी दाखोवच्याक आशिल्लें ताजे वटूची हांगा तुमी पळयता आसाची रात्रीचे एक भारी चंद दिवली जळोवन तुमी पळोवन अशा पुरो एक दीपसेवा तें तुमकां पळोवचें मेळटा भारी चंद करून तांणी विंगड रितीर एक अलंकार करून ते पळोवच्याकच भारी खूश जाता सो ताजी पुरा हांगा वेवस्था जाता अशें जावन हे व्हिडिओ आज तुमकां कसो दाखोवचे प्रयत्न केले म्हळ्यार मस्त जाणां आसता मनान तूं हांव एक मुंबय अशें किंग सर्कलाचे GSB सेवा मंडला गणपतीचे दर्शन घेवं का म्हणून कशी येवचे कशी वचची थंय म्हणून तुमी आलोचन करता आसल्यार हे सगळे व्हिडिओ पळोवन तुमकां अर्थ जावन आसता तशें जावन गणपतीले तें दर्शन लागीं येवन घेवं का म्हूण जाल्यार मुंबय एरियाची मुंबयचे किंग सर्कलांत GSB सेवा मंडलाचे 69th गणेशोत्सव ह्या वर्स जाता ह्या वर्स जायना येवची वर्स येता म्हूण जाल्यार तुमी नेक्स्ट 70th इयराक येता जाल्यार प्लॅन करून येयाची पुरा वेवस्था हांगा केलेलो आसा हे तुमकां म्हाजी दाखयलें अशीच विंगड वेवस्थेचे व्हिडिओ करून आमी दाखयता आसताची जाल्यार व्हिडिओ एंड करचे फुडें गणपतीले एक दर्शन आपास तुमी घेयाची तुमकां एक लागीं देखून व्हिडिओन तूं पळोवचे एक अवकाश हांगा देखूनची मेळटा गणपती बाप्पा मोरया म्हूण सांगून ह्या व्हिडिओ हांगा एंड करता आसा पळयलेल्या सगळ्यांकय मस्त धन्यवाद लायक शेअर कमेंट करायची यूथ ऑफ GSB पळयता राबयाची धन्यवाद.